Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. म्हापशा पालिका वेंचणुकेत आपल्या उमेदवारांक तेंको दिवंक म्हूण मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भोंवलो. निश्चितच वेग आसा, स्ट्रॉंग आसा न्ही. आमकां खात्री आसा पूर्ण बहुमत आमकां म्हापसा मुन्सिपालिटीन मेळटलें. बऱ्याच जाणांचो जागो जो आहा पळय न्हय हे फावटी तांकां दाखयलो वयतलो. म्हाका निश्चित खात्री आसा. म्हापशेचे मतदार हे सुज्ञ आसा, जे राजकीय फायदो घेवन फुडें वयच्या पेक्षा म्हापसा शहराचो विकास कसो जावपाक जाय, वार्डाचो विकास कसो जावपाक जाय, हांव जेन्ना मुद्दाम म्हणटा ह्युमन डेवलपमेंट, लोकांचो विकास कसो जावपाक जाय, हो भारतीय जनता पार्टीन सदोदीत दाखोवन दिला. हाज्याय फुडें भारतीय जनता पार्टीची डेवलपमेंट करपा खातीर हांगासरले आमचे कॅन्डिडेट रुपा भक्त आसा, आमचो आमदार बाकी सगळी कडेन मॉनिटर करीत आसा. ओके, ती प्रत्येक कडल्या कॅन्डिडेटाक आमी तितकोच नेट लायला. आमचे सगळे कार्यकर्ते रुपेश, अकील सगळे जाण आपले परीन पुराय कार्यरत आसात. त्या खातीर आमकां निश्चित खात्री आसा की म्हापशा मुन्सिपालिटीचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडो लागतलो. असोल्डा पंचायतीचे कुशीक हेल्थ सेंटर मेचे पयले सप्तकांत उबे करपा खातीर कुडचडचो आमदार मंत्री निलेश काब्रालान फुडाकार घेतला. हे जे आमचे असोल्डा पंचायतीचे सायडीन एक हेल्थ सेंटर आमचे कितें करपाचें आशिल्लें, पंचायत आनी झेडपी फंडान ते केल्ले, पूण इनकम्प्लीट आसा. आज कोण तरी CSRच्या अंडर नाल्यार हांवें स्वता करपाचें थारायल्लें आसा. हे 1 म्हयन्या भितर हे हेल्थ सेंटराचे जे गोश्टी लागता विथ डॉक्टर, विथ स्पंज आनी तांकां घेवन पेंटींग बी करून बाय फर्स्ट वीक ऑफ मे मी हे चालू करपाचो प्रयत्न करता. सो म्हाका दिसता ही गोश्ट जी आसा ही गरजेची. आनी हे आतां भाड्याचें हेतू आसा आनी खंय तरी पॉलिटिकल मुवमेंटा खातीर हे खुबशे आज ना फाल्यां अशें करून उरलेले आसा. सो आमी डिसायड केला की हे हेल्थ सेंटर मे म्हयन्यान कशें ना कशें करून चालू करपाचें. जे बाकीच्या काम उरलां ते स्वता हे खंय तरी CSR अंडर करपाचें, नाल्यार आमी सगळे 5 मेंबर हांव मेळून हे कंप्लीट करून बाय मे आमी चालू करतले. पण एरिया टोटल एरिया तेजी 40 ऑलमोस्ट 65 स्क्वेअर मिटर आसा आनी 65 स्क्वेअर मिटर बांदलेले आसा, पत्रे बी घातले, सगळे घातले. आनी हे तेजें कितें जालां ती दारां बारां चोरून वयली, हाजेर लक्ष घालूंक नाशिल्लें. पूण आतां ते कंप्लीट करून बाय मे, बिफोर द एंड ऑफ मे हे आमी चालू करतले. मडगांव शॅडो कावन्सिलाचो जाहीरनामो जाहीर जालो. Desilting work shall be completed. We will not wait for the monsoons to set in. Apart from that, we have also on priority because we have got our other organization which is very much behind the clearing of the legacy dump at Sonsudo. So we have got a time-bound schedule to see that the legacy dump is taken care of as soon as possible and the Sonsudo is cleared by in all respects. Apart from that, we also wish to promote agriculture. This normally you will not find in other manifestos because nobody wishes to address the green area, green patches which are existing, the few green patches that are existing in the city. We want to encourage agriculture in such spots by giving the farmers whatever necessary tools and other requirements